खणी सुरू जावच्यो म्हण कायदेशीर मार्गान करतलो शक्य ते यत्न. प्रधानमंत्री मोदीन दिले उतर. पर्रीकाराची भलायकी सुधारची उक्तायली आस्त. सरकार खेळटा लोकांच्या नोकऱ्याकडेन. आम आदमी पार्टीन केलो आरोप. नोकर भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता हाडपा खातीर वतले कोर्टात. खाणेपारचो बांद जावंक लागला वादग्रस्त. लोकांक विश्वासान घेनासतना उडयल्यात मातयेचेर राशी. पंचायत म्हणटा आमचे कडल्यान घेवंक ना परवानगी. गोंयभर मनयले संत सेवेस्तेवाचे फेस्त व्हडा उमेदीन. सगळ्या कपेला चर्चींनी मीस आनी प्रार्थनांचे आयोजन. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. कायद्यात बसता ते प्रमाण खण प्रश्न जाता तितले बेगिनाच सोडयतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलां. ह्या विशयाचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्यो सुचोवण्यो म्हत्वाच्यो आसात अशें मोदी म्हणटा. मडगांवच्या बूथ वावुरप्या वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान चर्चा केली. खण विशय ताणें स्वता जावन काडलो आनी हो प्रश्न जाग्यार घालपा खातीर केंद्र सरकार आपले परीन शक्य ते यत्न करता अशें सांगलें. केंद्र सरकारा बरोबरच गोंयचे 2 खासदार ह्या विशयाचेर लक्ष दवरून आसात. कायदेशीर मार्गान हाचेर कितें उपाय काडप शक्य आसा हाचेर तज्ञां कडेन चर्चा चालू आसा, मोदीन सांगलें. हम लोगों की कोशिश रहेगी कि इसमें से कैसे रास्ते निकले, क्योंकि गोवा की पूरी अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु में हजारों लोगों को रोजी रोटी देने में ये माइनिंग का बहुत बड़ा काम है. लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी न्यायिक प्रयास किए जा सकते हैं करने में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे. गोवा का विकास, गोवा के गरीब की चिंता, ये हम सबकी चिंता है. There are various legal issues also attached to it. So the solution will have to be worked out only through the legal means. So the Honorable Prime Minister, before he could answer the question, he himself on his own, he has assured the people of Goa and more particularly the mining dependents, and so therefore he has said that the government will come out with a solution. I am quite hopeful and sure and confident, and this is I am saying not only because the Honorable Prime Minister has given assurance, but throughout our meetings with the Honorable Prime Minister when we had with the ministers, with the Honorable Party President also, every time and every single occasion also we have moved ahead, and I am quite sure the solution will come, and it will come only through the legal means. That's what I feel. ताका खबर आसा की विषय सुप्रीम कोर्टा लागून जाल्लो आसा आनी सुप्रीम कोर्टांतल्यान जरी तो काडपाक जाय. आपणाचे यंत्रणा, आपणाचे स्टेटीचे यंत्रणा आनी आमचे MP हे सगळे मेळोवन काडटले अशें आज ताणें आश्वासन दिलां. आनी म्हाका खबर आसा की येता ते थोड्या दिसांनी जे पळय ताणें भाशण केल्लें आसा ते पळय कार्यकर्त्यांक सांगलेलें आसा ताका तो सोल्युशन काडटलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. गोंयचो खण प्रश्न सोडोवपा खातीर MMDR कायद्यांत बदल करपाक केंद्र सरकार तयार ना. हाचेर अध्यादेश काडपाची तांची तयारी ना असो आरोप काँग्रेसीन केला. पूण हाचे बदला केंद्र सरकार गोंय सरकाराक सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका घालपाक सांगता अशें काँग्रेस म्हणटा. गोंय सरकाराक केंद्र सरकारा कडल्यान 2 पत्रां आयल्यात अशें गिरीशान सांगलें. एक खण मंत्रालयाचें आनी दुसरें PMOचें. MMDR अध्यादेश काडून MMDR कायद्यांत बदल करून फायदो जावचो ना देखून गोंय सरकारान पुनर्विचार याचिका दाखल करची. ही दोनूय पत्रां लिपोवन दवरून भाजप सरकार लोकांक आश्वासनां दीत आसा अशें ताचें म्हणणें. ही दोनूय पत्रां लोकां खातीर उक्ती करची, नाजाल्यार मुख्यमंत्र्यान कदेल सोडचें अशें काँग्रेसीन मागलां. आनी ताबडतोब ही लेटरां तुमी लिपोवन दवरनासतना ती लेटरां तुमी इमिजिएटली पब्लीश करची. खबर आसून लोकां कडेन फटिंगपणां केल्या जाणून बुजून, आनी हे सगळे गोंयकारांक कडेन फटिंगपण केल्यात हेजो पूर्ण जबाबदारी गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान हांणी घेवची. ताबडतोब लोकांची माफी मागून ताणें आपल्याचो पदत्याग करपाक, आपल्या पदाचो राजिनामा दिवचो. मायनिंग डिपेंडंटा कडेन मागता तुमी सारको ह्या जे फटींग लिडर जे आसा BJPचे तेंचे कडेन आनी तेंच्या फटिंगपणाक आनी बळीक पडनाकात. तुमी परत हो BJPचो जो तुमी इतलो तेंप साथ दिल्लो, तांकां सपोर्ट केल्लो, थंय आनी तुमी इलेक्शना कडेन तांकां सपोर्ट करपाक वचनाका. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. सरकाराचे नोकर भरती प्रक्रियेचेर बरोच बोवाळ पडला. काँग्रेसी फाटोफाट आता आम आदमी पार्टीनं हे नोकर भरतीचेर बोट दवरला.
नोकर भरती प्रक्रियेत सुधारणा जावची, तेच बरोबर सगळ्यात समान संद मेळची हे खातीर आमी कोर्टात वतले अशी शिटकावणी आपाचो निमंत्रक एल्विस गोमसान दिल्या. पळयात पुराय बातमी. भलायकी आणि वीज खात्यातल्यो नोकऱ्यो मंत्र्यांच्याच मतदारसंघात कशो वतात असो प्रश्न एल्विस गोम्स विचारता. भलायकी खात्यात आणि वीज खात्यात एका अमुक मतदारसंघातल्याच भुरग्यांची निवड जावपाचो प्रकार म्हळ्यार सरकारी नोकऱ्यांचे फिक्सिंग असो आरोपय ताणें केला. एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतीन जे जॉब्स म्हणून बोर्ड चल्ला आणि फाटीं कांय रुलींग पार्टीचे MLA वचून CMच्या घरान बसून जॉब्स काडले अशें म्हणटाले. ताचेर आतां आनीक असो वाद जो निर्माण जाला की मिनिस्टराच्याच कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान भुरग्यांक जॉब दिता. आतां फॉर एग्जाम्पल फार्मासिस्ट, हेल्थ डिपार्टमेंटान फार्मासिस्ट म्हणटा ते भशेन 9तले 7 एकाच कॉन्स्टिट्युन्सीन ते जॉब वता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानूय असोच एक वाद निर्माण जाला की ज्युनियर इंजिनियर आनी बाकी कांय पोस्ट जे आसा ते एकाच कॉन्स्टिट्युन्सीन, मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन ते जॉब दिल्ले वता. कॉन्स्टिट्युशन जे आसा ताचो आनी अर्थ कितें उरलो. आतां हालींच्या काळार 8,000 भुरगे अकावंटंट एग्जामीक बसलेले. 8,000तले 8,000 एका वटेन फेल जाता आनी दुसरे वटेन फक्त तुमचे ठरावीक कॉन्स्टिट्युन्सीनूच तुमकां अशे मेरिटोरियस भुरगे मेळटा. हातून आनी दुसरें कांय ना. इट इज अ क्लियर केस ऑफ फिक्सिंग ऑफ जॉब्स की एक टेस्ट केस म्हणून ही हायकोर्टान व्हरची. कोणाचेर विरोध अशें न्हू, पूण एक सिस्टम घालपाक की हे कोर्टान व्हरून एक टेस्ट केस म्हणून एक सुदारणा हाडची. सिस्टम जे आसा कशे पद्दतीन सगळ्यांक इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली भुरग्यांक हाचेर एक विचार करपाची गरज. मडगांवच्या स्विमींग पुलाचो शुद्धीकरण प्लांट नादुरुस्त जाल्ल्यान स्विमींग पुलांतलें उदक सामकें दूशीत जाला. देखून ह्या पुलांत पेंवपाक लोक भियेतात. ताका लागून हो शुद्धीकरण प्लांट बदलचे बराबरच स्विमींग पुलाच्या नूतनीकरणाचेरय लक्ष दिवचें अशें आपान मागला. आतां ल्हान भुरगीं हांगा कोचिंगां येतली, कोचिंग क्लासीस बंद केले. कितलेशे म्हयने जाले आतां भुरग्यांक हांगा ट्रेनिंग जायना आनी नवो स्विमींग पूल बांदता म्हणटा तो नवो म्हणटा ताचे केन्ना येतलो तो देव जाणा. सो आतां सद्या म्हाका सुद्दां स्विमींगाक हांगा येवंक मेळना. हो पुलाचे कितें तरी फिल्ट्रेशन प्लांट इमिजिएट रिपेर करून फिल्ट्रेशन सुरू जावपाक जाय. कित्याक ह्या उदकान पेंवल्यार इन्फेक्शन जाता. Last 3-4 years, this pool has gone from bad to worse. Some urgent repairs have to be taken up. Otherwise, this pool is going to die a natural death. मडगांवच्यान खबराकार संदीप तुयेकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फाटल्या 5 वर्सांत केंद्र सरकारान केल्ल्या उदरगतीच्या कामांची माहिती लोकांक दियात अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दक्षिण गोंयच्या भाजपाच्या बूथ वावुरप्यांक केलां. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार बेगीन बरो जावचो अशें ताणें मागलां. मडगांवच्या बूथ वावुरप्यां वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान चर्चा केली. फाटले 5 वर्सां आदी भारताची अर्थवेवस्था सामकीच किकोत करपा सारकी आशिल्ली, पूण आतां उदरगतीचे पावण्याचेर आशिल्लो देश म्हणून देशान नामना मेळयल्यांत. देशाच्या दरेका वाठारांत लायट पावल्या अशें ताणें सांगलें. आज देश और दुनिया की हेडलाइंस में भारत के स्कैम की कहीं चर्चा नहीं है, स्कैम का कहीं नामोनिशान नहीं है. अगर चर्चा है तो नई नई स्कीम्स की है. 5 साल में एक बड़ा बदलाव है कि देश स्कैम से निकलकर स्कीम्स की ओर आगे बढ़ा है. 4.5 साल में 9 करोड़ से अधिक शौचालय बनवाए हैं. 5 साल पहले हमारा सैनिटेशन कवरेज सिर्फ 38% था, लेकिन अब ये बढ़कर के 98% हो गया. इस प्रकार से वो काम करते हैं. हम सब कार्यकर्ताओं के लिए मनोहर जी का ये जो जज्बा है काम करने के लिए, उनकी जो एक धगस है वो सचमुच में प्रेरणा देने वाली है. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. म्हादय न्हंयच्या खांडेपार फाट्यात जातलो बांद वादग्रस्त थारपाक लागला. थळाव्या लोकांक विस्वासात घेतले बगर हे काम चलिल्ल्यान ह्या बांदाच्या कामाची चवकशी जावची अशें कुर्टी खांडेपारच्या लोकांनी मागलां. जाल्यार बांदा खातीर वापरिल्ले मातयेचे हांगाचे जलसंपत्तीचेर वायट परिणाम जावपाची भिरांत पर्यावरण मोग्यांनी उक्तायल्या. पळयात.
म्हादयच्या खांडेपारच्या फाट्यांत WRDचे वतीन बांद घालपाचें काम चल्लां. न्हंयेत मातयेच्यो राशी घातल्यात. कांय शेतकारांनी खारें आनी गोडें उदक वेगळें करात अशी मागणी केल्ली आनी ते प्रमाणे काम चल्लां. पूण आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत लोकांनी ह्या बांदाचो प्रस्न उपस्थित केलो. 4-5 लोकांच्या फायद्या खातीरच हें चल्लां अशें लोकांचें म्हणणें. पंचायतीन ताका परवानगी दिवंक नाशिल्ल्याचें सरपंच सातान फर्नांडीसान सांगलें. आदलो सचिव सुशांत नायकाक परत हाडचो अशी मागणी हे ग्रामसभेत फुडें आयली. पळयात. एक्चुअली आमकां कांय येवना पंचायती कांय आसना कित्याक रिवर म्हणल्यार ते नॅशनल हें जाता. रिवर फॉरेस्ट ताका डायरेक्ट कोणालें हें आसना. डायरेक्ट थ्रू गव्हर्मेंट गव्हर्मेंटाचो हें ओनर आनी ते तुमी तांकां NOC कांय दिवना? NOC कांय दिवना. NOC लागता तांकां आनी ते घेयना कोण लागल्या घेयना. आतां हायवे आमची NOC घेयत ना ते कित्याक हायवे जर आमी NOC घेवन करत जाताले जाल्यार हें घर आहा तें आमी पयलीं NOC दिता आसलें. सेक्रेटरी आहा पळय न्ही सुशांत नायक ताका परत हाडचो ना कितें लोकांनी केलें केल्लें ट्राय केल्ली बट गव्हर्मेंट हें न्ही तें गव्हर्मेंटाची डिपेंड आमी कांय करूंक शकना. थळाव्या लोकांक विस्वासान घेनासतना ह्या बांदाचें बांदकाम चल्लां. पंचायत म्हणटा आमकां कोणें कितें सांगिल्लेंच ना. हांगाचो कालेव ट्रकांनी भरभरून व्हेला. ह्या सगळ्या बेकायदेशीर प्रकारांची चवकशी जावची अशें खांडेपारचो समाज वावुरपी संदीप खांडेपारकारान मागलां. पळयात ताचें म्हणणें. सगळो कालेव भरून व्हरताले आनी येता आसतना MRFची माती जितूर आयर्न ओर आसा टॉक्सीक आसा ते सगळे हांगा तेंचे न्हंयन डंप केला विदाउट सॉयल टेस्टिंग. सॉयलीचे खंयचें टेस्टिंग जाल्लें ना. डायरेक्ट तेंच्यांनी त्या स्पॉटार हाडून हांगा डंप केल्लें आसा जे सामकें इल्लीगल आसा. आनी ह्या काम करता आसतना WRDचे मार्फत हें काम जाता पण तेंच्यांनी ह्या खंयचे सरावंडिंगचे भाटकार आसा जेंका जी भाटां लागता जेका लागून तेंच्यांनी फाल्यां तेंचे भाटां बुडयता येता तेंचे कोणाची NOC घेतलेली ना आनी अंधाधुंदीचो कारभार चल्लेलो आसा. हांव जेन्ना पंचायतीन गेलो पंचायतीन सांगलें आमकां कांय इंटिमेशन ना कामाचें. मागीर पळयलें तेंच्यांनी 100 ट्रिपीच्या वयर कालवां भरून तेंच्यांनी भायर व्हेल्लो आसा. आमचे कडेन त्या रिकॉर्डिंग आसा भरून व्हेल्ले तेजेर योग्य ती कारवाई जावची. पर्यावरण मोगी रमेश गांवस म्हणटा सरकाराची बेबंदशाय चल्ल्या. बांदाच्या प्रभावाचें मुल्यांकन जावंक ना. न्हंय अशे तरेन आडावप हो खर गुन्यांव. सभापतीच्या फुडारपणा खाला वाळवंटी बचाव अभियान चल्लां पूण त्याच सभापतीक खांडेपारात तेच न्हंयचें चलिल्लें बेकायदेशीर काम कशें कितें दिसना असो प्रश्न तो विचारता. पळयात. ही जी खडी आसा ना ही न्हंयसून खडी काडपाक बंदी आसा. रेंव काडपाक हायकोर्टान बॅन हाडला. जर रेंव काडपाक बॅन हाडला जाल्यार ही खडी काडपा खातीरय बी बॅन आसा असो ताचो अर्थ. वाळवंटी वाचोवपा खातीर आमचे सभापती डॉ. प्रमोद सावंतय बी आनी सरकारी ऑफिसां थंयसर बसून मिटींग घेतात काम करतात. आतां वाळवंटी वाचोवपाक जशी जाय तशी ही बी ओपा खांडेपारची न्हंय जी आसा ना ती वाचोवपाक जाय. आतां हें काम कितलेशेच तेंप चालू आसा. आमच्या सभापतींक खबर नासली रिसोर्स डिपार्टमेंटान हे खंयच्या कायद्यान मंजूर केले हे तेंच्यांनी उत्तर दिवचें. खांडेपारच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. सेवेत कायम करून घेवपाचे बाबतीत चालढकल चलिल्ल्यान PWDच्या कंत्राटी कामगारांचे पासियेंस सोंपपाक लागला. हे मागणेक चालना मेळची म्हण ह्या कामगारांनी भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या घरा कडेन धरणे धरत आपल्यो मागण्यो लावन धरल्यो. तांच्यो फायली मान्यताये खातीर ढवळीकारा कडेन पावल्यात अशें एका अधिकाऱ्या कडल्यान तांकां कळ्ळां. सेवेत कायम करून घेवचे हे मागणे खातीर PWD कामगार बरोच तेंप जालो झगडत आसा. तांणी PWD सचिवा कडेन फायल दिल्ली. ती उपरांत भौशीक बांदकाम मंत्र्या कडेन पाविल्ली. पूण फाटले 1 वर्स जावन गेले तरी ही फायल ढवळीकारा कडेन तशीच पडून आसा. नवे पोस्ट काडचे बदला कंत्राटी कामगारांकच कायम करून घेवचे अशें आतां ते मागतात. आमचे ऑलरेडी कॅबिनेटाक डिसिजन जाल्ले आसा आमकां घेवपा जाय म्हणून 2013 डिसिजन जाल्ले आसा. जशे पोस्ट क्रिएट अशें आमकां PWD स्टाफ जे सोसायटी अंडर आहा टेम्पररी स्टेटस आहा जितले 1200 सुमार सद्या उरल्या इतले स्टाफाक हें घेवपा जाय म्हणून आसा. जो पर्यंत आमकां घेना तो पर्यंत PWD पोस्टूच घेवपाना म्हणून आसा अशें बरयल्लें आसा. CMान सायन म्हणलें पूण आमचे PWD मिनिस्टर आहा ते तशें कांयच ना म्हणटा ताका व्हॅल्यूच ना म्हणून अशें सांगता. आतां आमी भितर गेले तेन्ना 2 फावट गेले तेन्ना तेणी सांगलां की तुमकां रेग्युलेशन करपाक मेळना म्हणटा ते. रेग्युलेशन करपाक सुप्रीम कोर्टाचें आसा. सुप्रीम कोर्टा प्रमाणे तुमकां करूंक मेळना. आमी तांकां विचारलें सुप्रीम कोर्टाचें कितें आसा. सुप्रीम कोर्टाची हेजे प्रमाणे इंटरव्यू घेवपाक आसा. तेंय सांगलें मी मागीर इंटरव्यू घेवपाक आसल्यार कित्याक घेयना. जशें 2013 जर कॅबिनेटाक डिसिजन जाल्लें एज पर सुप्रीम कोर्टा डिसिजना प्रमाणे इंटरव्यू घेवपाक जाल्यार 2013 नंतर
आमकां तर इंटरव्यू घेवन येन्ना तर एब्जॉर्ब केले जाल्यार येन्ना सगळे भुरगे काबार वयताले. ही परिस्थिती येयनाशिल्ली. हे पयलीं सांगलां हे पोस्ट घेता हे पोस्ट घेवपाक तुमकां कोणना कांय लागना. जशे पोस्ट एडवर्टायज करता 20 हे 74 एडवर्टायज 93. जशे हांगा आसा वॉचमॅन आसा, वॉचमॅनान 8 एडवर्टायज करता 55 घेता वॉचमॅन. मागीर वर्कमॅन करता 8 करता 55, वॉचमॅन 14 85 अशें 74 93. हेंका काय लिमीट ना. 45 112 हेका मात सुप्रीम कोर्टाक डिसिजन काय लागना. सुप्रीम कोर्टाक डिसिजन फक्त आमकां लागता. कित्याक फाटल्या दिसांनी हेल्थाक जे भुरगे येतले तांकां इंटरव्यूंग काय जालना. पूण सुप्रीम कोर्टाक डिसिजन फक्त PWD लेबर सप्लाय सोसायटी भुरग्यांक लागता. हे कित्याक लागून हो अन्याय आमचे कित्याक लागून जाता काय म्हणटा आमी. आनी आतां जे सादारण 2000 पोस्ट वेकंट आहा ते ह्या भुरग्यांक घालूंक सोदना. ते भायल्यान दुसरी भुरग्यांक घालून वता. ढवळेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. थळाव्या लोकांनी तशेंच भुरग्यांनी चिंबला येवपाशिल्ल्या IT पार्काचे सुवातेर आयतारा रोपां रोयलीं. चिंबलाच्या IT पार्कावेल्यान चालू आशिल्ली रस्सी खेच अजूनय सोंपना. चिंबलाची झोपडपट्टी आनी थंयच्या बेकायदेशीर गजाली जातेल्या राजकारणाचो सूर आतां बदलला. चिंबलाच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. राष्ट्रीय हरीत लवाद आणि पर्यावरण खात्याची प्रमाणपत्रां कोर्टा मुखार मांडल्या उपरांतच राज्यांतल्या रेंव वेवसायिकांक थाकाय मेळूं येता अशी आस्त येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकरान उक्तायल्या. पळयात. रेंव काडपाचेर उच्च न्यायालयान बंदी हाडल्या. तरीकय रेंव काडपाचें काम जायते कडेन चल्लां. रेंवेच्यो गाडयो आडायिल्ल्यान ताचेर उपाय काडपा खातीर रेंव ट्रक धनी आखे मडगांवां येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकाराक वचून मेळ्ळे. ह्या विशयाचेर चर्चा करपाचें उतर ताणें दिलां. पळयात. रेल्वेच्यो ज्यो गाडयो आडयता किंवा रेल्वेची व्हडी जप्त करता ताका कारण इज अ हायकोर्ट डिसिजन गिवन. तातूंत केस चल्ल्या आनी त्या केसीक लागून सगळे जे डायरेक्टर ऑफ मायन्स, असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ मायन्स रस्त्यार आयल्या आनी ते हे गाडयो आडयता. आतां हाजेर आमी सुतोवाच केला. माननीय मुख्यमंत्र्यान हेचेर एक एडवोकेट दिला आनी त्या एडवोकेटीच्या मार्फत आमी जेन्ना हें प्रोसेस केलें तेन्ना NGTचे आमकां आनी एनवायरमेंटाची 2 सर्टिफिकेटां जाय. ती सर्टिफिकेटां दिले नंतर हें आमच्या फावरात जातलें अशें म्हाका दिसता. येता त्या म्हयन्यात ती केस आसा. टुरिस्ट टॅक्सीवाले तशेंच ट्रक चालकांक GPSची सक्ती नाका. पूण GPS सक्तीचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचो आशिल्ल्यान सगळ्यां खातीर GPS सक्ती आसतलीच अशी शिटकावणी येरादारी मंत्र्यान दिली. पळयात ताचें म्हणणें. मायन्स डिपार्टमेंट गाडी आडयता आमी ऑलरेडी वी डिसायडेड एट द पासिंग स्टेज आमी GPS घालपाक पयलीं ते GPS बसय म्हणटा ते 5 हें येता मायनिंग रजिस्टर जा म्हणटा 5000 रुपया दिवन. मागीर म्हणटा मडगांव जाता मायक्रोसॉफ्टा वचून ते 9600 दिवन म्हणटा GPS बसय म्हणटा. मागीर ताचेर वयल्यान ऑल पब्लीक व्हेकल्साक GPS सिस्टम कंपल्सरी. त्या खातीर जो कोण पासिंगा येता ताणें GPS सिस्टम घातले शिवाय आमी पासिंग करना. आनी म्हजे म्हायती प्रमाणे दे आर जस्ट गिविंग दॅट एश्युरन्स दिवचे कांय. इट इज अ सुप्रीम कोर्ट डिसिजन. वॉट एश्युरन्स आय कॅन गिव ऑन GPS सिस्टम? कॅन यू आस्क मी द क्वेश्चन ऑन दॅट? यू कांट. यू ऑल्सो डोंट आस्क मी द क्वेश्चन. इट इज MOST decision after Supreme Court directed MOST department to implement it, and on the basis of that we have implemented it. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. हालीं तरातरांचे मेळावे पळोवंक मेळटात. पूण रोजगाराचो मेळावो भरपाचो आसा अशें तुमकां कोणें सांगलें जाल्यार हय, तरणाट्यांक रोजगाराची संद आयल्या. मांद्रेच्या मांद्रे हायस्कुलाचे सुवातेर रोजगार मेळावो आयोजीत केला. प्रत्येक क्लासरूमान रेजिस्ट्रेशन काउंटर आमचो हांगा आसा. रेजिस्टर करपाचें आनी ह्या गेटींतल्यान तुमी भितर वचून प्रत्येक क्लासरूमान आमी क्लासरूम नंबर दिल्ले पळय कंपनीचे नंबर दिल्ल्यात तशें क्लासरूमा भायर नंबर लायल्यात. तुमी तुमचो जो कॉन्फिडन्स आनी तुमची एफिशियन्सी आनी पोटेन्शियल तुमी घेवन इंटरव्यूक वयतले. आनी हांव देवा कडेन मागता की आयज जितले जॉब फेराक अटेंड जातलेत म्हाजे भयणी आनी भाव तांकां देवा कडेन मागता की सगळे 100% रिजल्ट लागून प्रत्येकाक मना सारके जॉब मेळोनी. आमची हीच धडपड आसता की आमचो जो गोंयकार आसा खास करून जे म्हाजे यूथ तांकां खंय तरी हक्काचे स्वाभिमानाची नोकरी आमच्या गोंयांत मेळपाक जाय ही म्हाजी मना पासून इच्छा आसा. आनी हेच्या खातीर म्हाजो वावर म्हाजी धडपड चालूच रावतली.
सेंट सेबेस्तेवाचे फेस्त आयतारा पुराय गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयले. वेगवेगळे वाठारांतली कपेलां आनी चर्चींनी व्हडा भक्तिभावान खाशेल्यो प्रार्थना आनी मिसा जाली. पळयात. हांगा हे फेस्त आमी व्हडा दबाज्यान करतात आनी हे फेस्त 20 तारखेरूच जाता. आमी हे संडे फेस्त व्हरनात. दुसरे स्वांदेचेर फेस्त संडेचे वतात. पूण आमी आमचे तारखेर फेस्त 20 तारीख केन्नाय येवंक, खंयच्याय दिसा येवंक, मंगळार येवंक, आयतार येवंक, सोमार येवंक 20 तारीखूच जाता. हे फेस्ताक हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम सगळे एक जाण हांगा येतात. भौतीक करून व्हडलो दबाजो 19 तारखेर जाता. फेस्त दिसा, फेस्ताच्या आदले दिसा व्हडलो दबाजो. हांगा आमच्या अडफडच्या गांवांत सगळे कोंकणी क्रिस्तांव हे कोणूच मानिना. सगळे ह्या देवाक एक, सगळ्यांगेर आयच्या दिसा, फेस्ताच्या दिसा सगळ्यांगेर शाकुती म्हणू नाका, सान्नां म्हणू नाका, तेंचे जिन्सा भासाचें जेवण आयच्या दिसा कोणागेर भितर सर आख्ख्या अडफड्यान तिंगे तुका आयज जेवण फेस्ताचें या सासू फेस्ताचें जेवण मेळटलें. हांगा एक म्हणणी आसा. हांगा ह्या जाग्यार ह्या अडफड्यान दोतोर जागोना, म्हणजे उरोनान हो फर्मास चलना आनी हितून स्वत आसा. हो आमचो सेंट सेबेस्टियन सांत म्हणटा पळय दोतोराचो दोतोर. हेका हेजे हेच विशयूच जाल्लो आसा डॉक्टर ऑफ डॉक्टर. आदी हांगासर पाडाई म्हणून माटो घालताले. आमचे अडफडचे सगळे हिंदू भाव, क्रिस्तांव भाव हांगासर माटो घालताले आनी हे फेस्त आख्खे आमचे हिंदू, क्रिस्तांव तशें मुसलमान व्हडल्या दबाज्यान सगळ्यांच्या घरा कडेन कितें सांगला ते भाशेन सगळ्यांच्या घरान तूं आयज वयशी जाल्यार जेवण रांदलेलें आसता, सान्नां आसता. सो ह्यो फेस्त आमी सगळीं जाणां व्हडल्या दबाज्यान. First of all, a happy feast to one and all. Saint Sebastian, आमचो राखणदार आनी सगळ्या रिलिजनाचे लोक आयज ह्या कपेलान, ओडफोडच्या कपेलान येतात. एंटायर विलेज ऑफ नागवा एंड आरपोरा सगळे हिंदू भाव आनी भयणी आयज हिंगा उमांक घेवपाक, फुलां घालूंक आनी वाती पेटोवपाक येतात. हो हे कपेल सगळ्यांचे आनी द टुगेदरनेस ऑफ ऑल द पीपल इज सीन टुडे फॉर दीस फीस्ट ओवर हियर. देव दाखयता, इसायास प्रवादी दाखयता देवान मनशाचो कितलो मोग केला पळय तो आमी जाणात. नवीच जोडयां गो बाय लग्न जाल्ली एकामेकाची कितलो मोग करतात, कितली आपुरबाय करतात ती आमी जाणात. तेच इसायास प्रवादी सांगता. बासायल्या गांवांत पावल्या उपरांत देवान हे पोरचेचो कितलो मोग केला. आज इसायास प्रवादी सोर करताय की ओकले आनी न्हवऱ्या बरी देवान आमचो इतलो कितलो आपुरबाय केल्या. भूमिकाची कपेल कारवार, धारवार आनी त्या लागशिल्ल्या गांवांनी हे एक मिटींग पॉयंट जावन आसलो. त्या लोकांक आमचें लिबरेशन जावचे पयलीं हांगा येताले, हांगा मागताले देवा लागीं, हांगा न्हिदतालेच रातचे आनी मागीर आपली दुसरी वाट धरताले. चडशे नेगोशियन आमी म्हणटा ते आपले बिजनस करून गोंयांत येताली आनी हे कपेला लागीं क्रिस्तांवूच न्ही, हिंदूच न्ही, पूण हेर जातीचो लोकूय येतालो आनी सॅटिस्फायड जावन घरा येतालो आनी जायते देणग्यो दिताले बरी आरत्यो आनी ते प्रमाणे जाता. देखून हाका कपेलाक भोव मान आसा आनी वर्सा 8 जाण मेंबर हे फेस्ट करतात. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.